येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. विजेच्या लपंडावाची आता सत्तरींतल्यानूय कागाळ. तीन दीस लोकांक काळखात सारच्यो पडटात राती. पर्येच्या आमदार देवया राणेन केली अधिवेशनात कागाळ. सरकारी हॉटेलांक घेवन पर्यटन मंत्र्याचेर टिकेचो शिवर. GTDCच्या कोलवा रेसिडेन्सीची अवतिकाय. कापोतींनी धापल्या रेसिडेन्सी. हेच हय ते अच्छे दिन? लोकांक पडला प्रश्न. मायणा ST कुडतरी आणि रॉसमन क्रूज नागवा वेर्णा हांच्या मदीं रंगली फुटबॉल सर्त. कुडतरी पंगडान 3 विरोधात 0 गोलांनी जोडले जैत. फुडले 5 दीस सेगीत पडटलो पावस, पूण अदीं मदीं सुर्याचें दर्शन. हवामान विभागाचो अदमास. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यात सेगीत पडपी पावसाक लागून शेतां भाटांचेरूय परिणाम जाला. मये हळदणवाडी वाठारांत तर 300 शेतकारांचेर हावळ आयल्या. पावसाक लागून लायिल्लीं शेतां उदका पोंदा गेल्ल्यान शेतकारांनी चिंता उक्तायल्या. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. पावस कमी पडल्यार लुकसाण आनी चड पडल्यार लुकसाण अशी सध्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती जाल्ली आसा. आमी सध्या आसा हळदणवाडी मया हांगा सादारण 300 शेतकार आसा आनी जी पावस पडलो मोठ्या प्रमाणान ह्या 15 दिसांक तातूंत ती शेतां आसली ती सामकी बुडल्या आनी तांच्यांनी जो तरवो लावल्लो तो सामको काबार जाल्लो आसा. म्हणजे ते आतां शेत परत उबें जावपाक खूब कठीण आसा अशें शेतकाऱ्यांचें म्हणणें आसा. आनी तांकां मोठ्या प्रमाणान हांगा लुकसाण जाल्लें आसा. कित्याक तर आतां शेती करप एक सामकें कठीण जाल्लें आसा शेतकाऱ्यांक. आनी सरकारा कडेन तांची एक मागणी आसा की तांच्यांनी जे शेतकार जे नुकसान जालां तांकां ती नुकसान भरपाई दिवची. पोटाक घालप्यांक अन्नदाता सुखी भव म्हणपाचे संस्कार आमकां जाणट्यांनी दिल्यात. आमचे अन्नदाता सरकार न्हू शेतकार. पूण भोव कश्टान आनी प्रतिकूल परिस्थितीत वावर करून उबें केल्लें शेत उदकापोंदाक आडवें जालें जाल्यार ताची इतले दुख्खाची गजाल दुसरी आनी खंयची आसूं येता. हळदणवाडीच्या शेता वाठारांतलो तरवो आडवो पडला. आयकात मयेच्या शेतकारांचे उतफर्के. लायिल्ली शेती आनी आमी जे बियाणे घातलेले जेका आमी तरवो म्हणटा तो संपूर्ण जो आहा तो तेजे पाणी साचल्या कारणान तो कुसलेलो आसा आनी तरवो जो आहा तो आडवो पडलेलो आसा. आमी म्हणटा तेका शेळो पडलो. आतां सद्या तेजी स्थिती पळयत जाल्यार उरलेली जी शेतां ती लांक मेळटली काय ना असो प्रश्नचिन्ह जाता. प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. आनी जी शेतां लायल्या त्या शेतकऱ्यांक मोठ्या प्रमाणान हांगासर लुकसाणी जाल्ली आसा ह्या वर्सा. तेन्ना सरकारान ह्याचेर गांभीर्यान लक्ष घालून जी नुकसाणी शेतकऱ्यांक जाल्या तेच्या बदल्याक तांकां फावो ती लुकसाण भरपाई दिवची अशी हांव सरकारा कडेन मागणी करतां. आनी खास करून आमचे शेतकी खातें आसा हेंचे जे ऑफिसर आमचे आसा हेंच्यांनी येवन हें निरीक्षण करचें जेणे करून की जे शेतकार शेतां करतात तांकां फुडें शेतां करपा खातीर प्रोत्साहन मेळचें. कारण अशी जर नुकसाणी जाली जाल्यार पयलीं शेतकाऱ्यांक शेतां परवडना. मानाय कामेऱ्यां ही भायरसून हाडची पडटा जावं आमच्या गांवांतली थोडे लोक काम करतात. पण शेती मोठ्या प्रमाणान केल्या कारणान सगळ्यांची शेती एका टायमान ल्हान जायना. त्या खातीर आमकां थोडे शेतकार भायरसूनय बी कामेऱ्यां मानाय हाडटा आनी मोठ्या प्रमाणान तांकां खर्च येता. आनी अशें जर जालें जाल्यार शेतकार म्हणटा तो केन्नाच वयर सरचो ना. गेल्या वर्सा बी अशीच लुकसाणी जाल्ली. आमी आतां हांगासर हळदणवाडी मया शेतान उबे आहात. हांगासर 300 शेतकार आहात. 300 शेतकारांसून लोकांनी कितें केलां पावस लेट पडलो लोकांनी पावस पडना बरोबर जबरदस्त कामां करून घेतलीं आनी लोकांनी थोड्यांनी कित्याक बेगीन जावंक जाय म्हणून थोड्यांनी तरवो सुद्दां बेगीन लावन घेतलो कामेऱ्या भायली हाडून बी सगळे करून. आनी आमकां जो हितून पळय तो काम आमी करता पळय तितून पळय आतां हांवच शेत करता पळय हांव स्वताहून काम करता तरी आमकां हांगासर कितलो खर्च जाता म्हाका 55 ते 60 हजार ते शेतांक हांव खर्च करता. मग तितकें आमकां कितें उत्पन्न जायना तरी भितून आमकां कितें भितून विकूंक गेल्यार मागीर मायनसूच जाता. भितून एक फरक थोडो पडटात कमी म्हणून. हांव इतकीच विनंती करता
ती सरकारान आमच्या गव्हर्मेंटाचे खातें आहा पळय एग्रीकल्चरचे तेंच्यांनी हांवें पळोवपाचें शेताची कशी नुकसाणी जाल्या पळय ती बी तेंच्यानी निरीक्षण करून तांकां आमकां योग्य तो फायदो करून दिवचो अशी हांव तेंचे कडेन मागणी करतां. आसतना हेची शेताची मशागत, शेताचे मेरो घालप जावं भितरली नडणी काडप हो खर्च वेगळोच आसा. भात लावपा खातीर सादारण 10-15 हजार रुपया खर्च येता एका शेतकाराक. 5,000 स्क्वेअर मिटर 4,000 स्क्वेअर मिटर आसा अशा ह्या शेतकऱ्यांक हो खर्च येता. आनी जे सरकाराची आर्थीक मदत जी मेळटा, जे लुकसाण भरपाई मेळटा ही सामकी कमी मेळटा. तेन्ना आतां आमचें असेंब्ली सेशन चालू आसा. म्हाजी सरकारा कडेन मागणी आसा की मोठ्या प्रमाणान जे शेतकऱ्यांक लुकसाणी जाल्ली आसा ती लुकसाण भरपाई मेळपा खातीर आमच्या मयेच्या आमदाराक, शेतकी मंत्री आनी मुख्यमंत्र्याकूय म्हाजी विनंती आसा की जे फुडले येणारे पिढी खातीर जर आमी शेतां सांडली जाल्यार फुडली पिढी आनी शेतां करचे ना. त्या खातीर शेतकऱ्यांक प्रोत्साहीत करपा खातीर सरकारान हेचेर गांभीर्यान लक्ष. गोवा 365 खातीर महेश कवळेकार, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. सत्तरीत लायटीच्यो आपालिपा सुरू आसा. दुख्खाची गजाल म्हळ्यार सुमार 3 दीस सत्तरी वाठारांतल्या लोकांक खंय काळखात राती सारच्यो पडटात. ही कोणा सामान्य मनशाची कागाळ न्हू. विश्वजीत राणेची घरकान्न आनी पर्येची आमदार देविया राणेची ही खंत. गोवा 365च्या कितल्याशाच खबरांनी सामान्य मनीस कागाळी सांगताना दाखयला. एईक फोन केल्यार एई फोन घेना, जेईक केल्यार जेई घेना, लायनमॅन तर लागींच घेना. पूण आतां स्वता राणेची कागाळ म्हणटकच एई जेईची न्हीद खळटली हातूंत दुबावना. तरीकय आयकुया एका आमदाराची खंत. Major issues, Speaker sir, from since April till date, till today, every second day, आमकां हांगा फूल सत्तरी भागान, आय एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट पर्ये और ओनली वाळपय, फूल सत्तरी भागान असो भाग ना, अशी पंचायत ना खंय लायट ना. आनी लायट म्हणल्यार कितें अशी न्ही की 1 वरां 2 वरां लायट वता. 3 दीस स्पीकर सर लायट नासता. 3 दीस स्पीकर सर. सो आनी इंजिनियर इट्स द सेम कंप्लेन वेर एवरीबडी इज फेसिंग. इंजिनियर फोन उखलना, फोन उखल्ल्यार मागीर आमकां फोन करचें पडटा. आमी फोन करता तेन्ना इंजिनियर फोन उखलतात. आनी मागीर द इशू इज द सेम. कितें सांगल्यार एवरीथींग वी ऑल नो दॅट ट्रान्सफॉर्मर्स आर 25-30 years old. HT lines, ST lines काय रिप्लेस केल्ल्यो ना, अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्लें ना. I just want to I just want to speak on that pre-monsoon जे maintenance work करपाचें आशिल्लें. I just want to ask the engineers why that was not taken up, because the issue that is happening right now, ours is a rural forested areas. Every second day झाड पडून light cut जाता. The bunch cables are so faulty कित्याक आमकां voltage येता from Sakri, आमकां कमी voltage येता. We are dependent on the old power substations which are not upgraded. So हाज्या खातीर इतले सगळेच issues all together. So whole of Walpoy, whole of Parye, we don't have electricity for 3-4 days. Yes. So I request the honorable minister to please have a meeting with your chief engineers and all your engineers आणि pre-monsoon work जे आसा and what is the situation to please look into it. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. देव दिता देवचार नाडटा अशी एक फामाद म्हण आसा. गोंयकारांक कितें जाय तें हायकोर्टान दिवपाचें मान्य केलें, पूण सत्ताधारी आयकनात. गोंय आनी माथय राखपा खातीर वाघ संरक्षीत वाठार आमकां कोर्ट दिवपाक सोदता, पूण सरकारान आडयला. सरकारान स्वताची चूक सुदरायली ना जाल्यार हो विशय घेवन गोंयभर जागर करतले. काणकोणच्या पोतान ते पेडणे मेरेनच्या पर्यावरण मोगिनी एकठांयीत एल्गार केला. गोवा फाउंडेशनान म्हादय अभयारण्य वाठार वाघ आरक्षीत करचो अशी याचिका घातलेली. हायकोर्टान म्हादय अभयारण्याचो वाठार 3 म्हयन्यांत वाघ राखण वाठार म्हण अधिसूचित करपाचो आदेश काल हायकोर्टान गोंय सरकाराक दिलो. पूण मुख्यमंत्र्या सयत रानमंत्र्यानय तो मानून घेवपाक स्पष्टपणान न्हयकार दिला. सुप्रीम कोर्टात वतलो अशी गर्जना करपी विश्वजीत राणेच्या विधानाचो पर्यावरण मोगींनी खरमरीत समाचार घेतलो. पळयात. आयज पर्यंत त्या जाग्याचे मार्किंग आयज पर्यंत सारकें जावंक ना. वायल्ड लायफ सेंच्युरी खंय आसा तेजें मार्किंग अजून जावंक ना. सो टायगर ना हें दाखोवपाक लागून उजो सुद्दां घातलेलो आसा. सो 4 टायगर हेच्या पयलीं फाटल्या दिसांनी, तेच्या पयलीं 2009 जे आमी पळयता की एक फाशा कडकलेलो आनी केरी गांवान ताका एक शूट केलो टायगर.
त्याच्या नंतर मागीर आमी 4 टायगर हालींचेच जे 2020 जे वीक घालून मारले आणि तरी आसतना टायगर ना तो टायगर भायलो हे सांगपाचे जे प्रयत्न करता हे ज्या हेंच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे जे कितें प्रॉपर्टीज आहा त्या जाग्यार जे कितें आपले जे स्वार्थाक लागून जे कितें उबारपाक सोदता हे सगळें बंद करपाक जाय. की आज हांव रिक्वेस्ट करता ओपोजिशन लिडरांक आनी रुलिंगाक की कॉलिंग एटेन्शन जावपाक जाय की हे तेणी स्टेटमेंट केला पळय की तो म्हणटा की आपूण एकटो वयतलो म्हणून कॉलिंग एटेन्शन जावपाक जाय जे डिसिजन जावपाक जाय चर्चा जावपाक जाय सुप्रीम कोर्टान कित्याक वचपाक जाय काय म्हणून जेन्ना आमकां हायकोर्ट डिसिजन घेता सगळ्यांचे म्हणणे आसले आनी सगळ्यांचे रेजोल्युशन आसले लास्ट टायम की म्हाजें सेफगार्ड जावपाक जाय म्हणून हें डिस्कशन जाल्लें न्ही जरी तर म्हाजें सेफगार्ड जावपाक जर हायकोर्टान ऑलरेडी डिसिजन घेतलें जाल्यार हो एकटो मेळोन थंयसर वचोन कितें सोदता आनी म्हाका दिसता हांच्यांनी सगळ्या ओपोजिशनांनी प्रोटेस्ट करपाची गरज आसा कॉलिंग एटेन्शन घ्या आनी प्रोटेस्ट करा कित्याक ही कॅनॉट बी अलोन होल एंड सोल गोंय हें तेच्या बापायचें फेस्त न्हू हें आमचें गोंय प्रत्येक मनशाचें प्रत्येक नागरिकाचें हें गोंय आनी वी आर रिक्वेस्टिंग इफ यू ऑल कॅनॉट डू इट ओपोजिशन पार्टीक सांगूंक सोदता तुमचे कडेन जर करपाक जायना मागीर आमी लोक करतले. हायकोर्ट वर्डीक जी दिल्ली आसा हंबली एक्सेप्ट कर हांव येवन तुका कॉंग्रेच्युलेट करतलें आमची टीम जी टायगर रिझर्व सगळ्या कडेन भोंवपाल्या आमी येतली तुज्या दारान बुके घेवन तुका धन्यवाद म्हणपाक तूं हंबली एक्सेप्ट कर वो डिसिजन तुजो निर्णय फाटीं घे नाल्यार जशें कोरोना टायमार कोविडाक तूच आशिल्लो हेल्थ मिनिस्टर ह्याच सरकारा अंडर तूच आशिल्लो हेल्थ मिनिस्टर आनी कशें hundreds people died because lack of oxygen आणि मागीर ते कर्सीस ते तूं हांगा कर्सीस घेनाका म्हणून हांव मागता तुजे खातीर यू हॅव फेल्ड एज अ हेल्थ मिनिस्टर यू हॅव ऑल्सो फेल्ड एज अ फॉरेस्ट मिनिस्टर यू आर चॅलेंजिंग अस टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट डोंट प्ले विथ नेचर अँड डोंट प्ले विथ स्वाभिमान गोंयकार. अरे बाबा तुझे प्रॉब्लेम कितें फॉरेस्ट मिनिस्टर तुझे प्रॉब्लेम कितें रे आमच्या गोंयच्या हितान डिसिजन जाला मरे फॉरेस्ट आमकां जाय टायगर आमकां जावो म्हादई आमकां जाय उदक आमकां जाय ती जंगलां आमकां जायी मरे फुडल्या पिडयेक जाय मरे आमकां जंगलां ती तूं कसो डिसिजन घेवपाक शकता सुप्रीम कोर्टान म्हटल्यार तुमी जे पॉलिटिशियन आहा ते काबार करपाक उठले गोंय आयज सीएम आमच्या वाटेन ना फॉरेस्ट मिनिस्टर आमच्या वाटेन ना खंयचोच पॉलिटिशियन हे विशय एक्चुअली एसेंब्लीन येवपाक जाय आनी गोंयकारांक हेंच्यांनी न्याय दिवपाक जाय एसेंब्लीन खंयचे इश्यू येता बीबीसी आनी खंयची नाका जाल्ली नाटकां कितें रे कोण न्हिदता कोण कविता म्हणटा फकाणां करपाक उठले गोंयकारांची आयज हे हिस्टॉरीक डिसिजन येयला आनी हांव जाल्यार तुका सांगपाक सोदता की तूं सुप्रीम कोर्टान जी वचपाची भाशा उलयता खबर आहा मरे आख्ख्या गोंयकारां कडेन मागता हांव हेचें रेजिग्नेशन मागया पयलीं हेचें रेजिग्नेशन मागया असले मंत्री आमकां हितून नाका आमच्या एसेंब्लीन आमी सगळे एकठांय जावया आनी हो सरकाराचेर प्रेशर हाडया जो हायकोर्टान जे गोवा फावंडेशनाक पळय हें दिलां वर्डीक दिलां तेचेर आमी ताका सपोर्ट करचो आनी टायगर रिजर्व करून जायते जाल्ले कडेन आहा आनी हो तो डायवर्ट करपाक तांकां म्हणटा बाबा हे गोंयकारांच्या खातीर शो नाकात हे गोंयकार ह्यो हेका रावल्यात हे उदकाच्या ताणीक आमकां मारी नाकात त्या मिनिस्टरांच्या आनी त्या इलेक्टेड मेंबराच्या तुमी सगळे एकठांय जाय लोकांक पिशे करी नाका. पर्यावरण राखपा खातीर आंदोलन करप्यांनी सरकाराक कसली शिटकावणी दिल्यात तीवूय आयकात. ते 6 तालुके आमी कव्हर केल्यात 6 तालुके केल्यात आणि ही एक बरी न्यूज मेळ्ळी उरलेले आनीकूय बरे भशेन जातले विश्वजीत म्हणून तुका सांगता बेश्टोच वचो नाका अख्खो गोंय वांगडा आसा सगळ्यांचे एकामेकाच्या वांगडा आसा गोंयकारांक कळ्ळा तुमी कितें बंडलां मारतात ती म्हणून मातसो स्वताक हे कर आनी प्रमोद सावंताकूय सांगता की तेणी मातसो ताका आवरपाचो ऑलरेडी हे सगळे कमिशन मिनिस्टर जाल्यात म्हणून हे सगळे गोंय वाटोवपा खातीर एक रिक्वेस्ट आहा सरकाराक तुमी चड फुडें वचो नाका ऑलरेडी कोर्टान सांगला आनी लास्ट एक गजाल टायगर हो हांगा खंय तरी मेळटा तसो न्हू टायगर कॉरिडॉर ते रायगड पासून तमिळनाडू पर्यंत आहा ताका कॉरिडॉर्स म्हणटात तुजें एक जंगल न्हू ते पार्क न्हू भितर घातलो टायगर आनी पोचलो म्हणून ते टायगर फूल रेंजीन त्या भोंवत असतात एक 5000 किलोमिटर सुद्दां ते फिरत असतात ह्या टायगरांचे जे फिरपाचे आहा तूं मदींच जर तोडले जाल्यार व्हडलो इफेक्ट जातलो अख्खी जे रायगड पासून 4 राज्यांतले जे 4-5 राज्यांतले जे टायगर आहा ते इफेक्ट जातले आनी हो व्हडलो आसा म्हणून तूं चिंतू नाका की सुप्रीम कोर्टान वचून तूं जिखतलो म्हणून कित्याक हो फक्त इतल्याचोच इशू ना तुज्या त्या एका एरियेचो इशू ना फक्त राजन केरकरानूय स्टडी केल्या तुवें स्टडी केल्या नासतरी तुवें स्टडी फक्त करता कितले कमिशन येतले कितें खंय जातले तेचेर आमी ज्या भशेन सांगिल्ले आसात की 24 पयलीं आमी ह्यो गोश्टी करून घेतले नाजाल्यार तुमकां म्हारग पडटले आनी हे तर करपाक जाय जाल्यार आमी गांवांनी अवेरनेस चालूच उरतले आनी दुसरे अवेरनेस आतां करतले ते सांगता दुसरे अवेरनेस करतले कोर्टान डिसिजन दिले गोवा फावंडेशनान हेल्प केले आमकां थंयसर वचपाक कोर्टान डिसिजन दिले आमकां की बाबा फुडें आमकां प्रोटेक्शनाक लागून आनी सरकार करूंक सोदिना. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो जवार बर्वे आनी निखिल जल्मी. सरकार चलयता त्या हॉटेलांक घेवन पर्यटन मंत्रालयाचेर टिकेचो शिवर जाला. GTDC कोलवा रेजिडेन्सी हॉटेल चलयता ताची साप वायट अवस्था जाल्या.
जायते कडेन पाखीच गायब जाल्यात. हॉटेल धांपपाक कापितांचो आदार घेवचो पडला. हाका अच्छे दिन कशें म्हणपाक जावचें ना. आज गोवा 365 तुमकां दाखयता की कोलवा जी रेजिडेन्सी आसा टुरिजम डिपार्टमेंटाची हेजी किती धडधडशा जाले कडेन आसा आनीक हेजी हालत किती जाल ती दाखयतात. कित्याक हांगा जी रेजिडेन्सी आसा कोलवाची हांगा हे टुरिजम डिपार्टमेंटाची आसा आनीक इतली कोलवा बिचाचेर इतली बरी रेजिडेन्सी आज ती आज हेणी पिड्ड्यार करून उडयले कडेन आसा. ह्यो ज्यो रूम्स आसात हे आख्खे मॉडर्न गेले कडेन आसात. हेजेर प्लास्टीक धापले कडेन आसा आनीक आमच्या फाटल्यान दिश्टी तेजेर पळया तुमी आख्खे प्लास्टीक धापला. तेज्या स्लॅबाची कुडकी पडत गेले कडेन आसात. हांगा कितलोसो स्टाफ आसा. फाल्यां ही जर मोडली जाल्यार तांकां स्टाफाक खंय घालतले. सरकार एक वटेन व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडूं सोदता JRCTC मार्फत पूण हे जे आसा ही तेंच्यान सारकी करपाक जायना जाल्यार तुमी रेव्हन्यू जनरेट कशें करतले. फक्त भाड्याक दिवन दिवन रेव्हन्यू जनरेट करतले काय कितें आसा आमच्या गोंयकारां मेन कितें आसा हे टुरिस्ट गव्हर्मेंट आमगेले हॉटेल हे तर बरे आतां भायले लोकांक दिवपाक सोदताय. कित्याक दिवपाक सोदताय हेच तर आमगेले हॉटेल बरें केल्ले ट्युरिजमाचे आनी आमी गोंयकारांकूय जॉब मेळ्ळे जाल्यार जायत फायदो आहा न्ही. हातूंत ट्युरिस्ट आमगेले दिल्लीकारांक दिवपाक सोदता जाल्यार जॉब भायले लोक येवन करतले गोंयकारांक जॉब केन्ना मेळटले. आतां ह्यो पयलीं बरो आसतले बरे ट्युरिस्ट बी फूल येवन बसताले रूम फूल आसताले. आतां एक गेस्ट दिश्टी पडना कित्याक मेंटेनन्स कराय न्ही तुमी गव्हर्मेंटा म्हणटाय ट्युरिजम डिपार्टमेंटा आमगेले हॉटेल जाल्यार बरें आसपाक जाय न्ही. आनी बीच एरिया आनी बीच एरिया म्हणटा ट्युरिजमाक कितें जाय की बीच एरिया हॉटेल जाय आनी इतले आमगेले ट्युरिस्ट डिपार्टमेंट हॉटेल आसोन ऑपोजिशन आमगेले इतली हॉटेलां तेंगी फूल जाता जाल्यार ट्युरिजमाक कित्याक गेस्ट येयना. ह्या दिसा पावस येयले ते भाशेन म्हाका दिसता की गुडा पडटलो म्हूण पूण हे मेंटेनन्स करपाक जाय गव्हर्मेंटान आनी मुगे सांगपाक की गव्हर्मेंटान हो जागो दुसऱ्याक दिवपाक नाका. कित्याक आमी गोंयकारांक एक चान्स मेळो जाय हे गव्हर्मेंट चलोवपाक आनी गव्हर्मेंट जॉब मेळपाक. सरकाराक हॉटेलां ही चलोवपाक अपेस आयला असो आरोप करून आमदार विजय सरदेसायान विधानसभा अधिवेशनात सरकारी हॉटेलांचो प्रश्न मांडलो. गोंयकारांच्यो प्रॉपर्टी टुरिजम डिपार्टमेंटान पयलींच्यान एक्वायर केल्या. केन्ना केन्ना एक्वायर करतना तो चण्याच्या कोताक एक्वायर केल्या. स्पीकर सर ह्यो कित्याक केल्ल्यो ह्यो सरकार टुरिजम प्रमोट करतले म्हणून प्रॉपर्टी एक्वायर केल्ल्यो. आतां ताजो व्हॅल्यू कितें जाला शेकड्यांनी पटींनी चड जाला. म्हळ्यार एक 5 रुपयांक घेतिल्ली प्रॉपर्टी अंजुना ती जातली आतां 50,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर. तो ओरिजिनल भाटकार जो आहा ताची प्रॉपर्टी गेल्या ताच्या पोटान दुखता पळोवन की बाबा आपली काय बरी आदली प्रॉपर्टी सरकारान एक्वायर केली आनी ती इतल्याचेर पावयली म्हणून. सरकार ह्यो टुरिजमाच्यो प्रॉपर्टी सारक्यो लिस्ट करून सगळ्यो डिसइन्वेस्ट करीत आहा म्हळ्यार प्रायवेट एंटिटीक दीत आहा. आनी कश्यो दिता 30 वर्सां प्लस 30 वर्सां. आमी कोण 60 वर्सां हांगा उरपाचें ना. मोविनाचो लंग कितलोय आसूं आनी 60 वर्सां उरपाचो लंग ना हो 100%. सो आमचे फ्युचर जनरेशना खातीर पसून आमी सामके न्हिदोवन ह्यो प्रॉपर्टी काडून दुसऱ्यांक दिवपाक लागल्या. तो सांगता की तांचे कडेन ब्रिटोना रेजिडेन्सी आहा, मिरामार रेजिडेन्सी आहा, कोलवा रेजिडेन्सी आहा, फर्मागुडी रेजिडेन्सी आहा, मये रेजिडेन्सी आहा, म्हापसा रेजिडेन्सी आहा, वास्को रेजिडेन्सी आहा आनी ओल्ड गोवा रेजिडेन्सी आहा. हातूंतले ब्रिटोना, मिरामार आनी कोलवा तांणी 30 प्लस 30 म्हळ्यार 60 वर्सां खातीर दिली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, सृष्टी अथानीकार आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. मायणा SC कुडतरी आनी रॉसमन क्रूज नागवा वेर्णा हाच्या मदीं रंगिल्ले फुटबॉल सर्तीत कुडतरी पंगडान 3 विरोधात 0 अशें जैत जोडले. जुआओ फ्रांसीस फेर्नांडीसाच्या उगडासान कोलवाच्या युनायटेड दांडो बॉयजान ही सर्त घडोवन हाडिल्ली. ही फुटबॉल सर्त बाणावलेच्या दांडो खेळा मळार बरीच रंगली. मायना SC कुडतरी पंगडान 32व्या सुपर सॉकर सर्तीचे सेमीफायनलीत सुवात मेळयली. कुडतरीच्या मिलाग्रिस फर्नांडिसान सेगीत 2 फावटी गोल करून कुडतरीची आघाडी घट्ट केली. देखीक रॉसमन क्रूज नागवा पंगडान गोल करपाक यत्न केले.
पूण तांकां एस आयले ना. जाल्यार मायना SC कुडतरी पंगडान बरी कामगिरी दाखोवन 3-0 अशें यश मेळयलें. कुडतरीच्या मिलाग्रीस फर्नांडिसाक बानावलेचो फुटबॉल मोगी अँथनी रॉड्रिगीसान मॅन ऑफ द मॅच म्हूण खिताब भेटायलो. पळयात रंगतदार डावपेच. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकार. फुडले 5 दीस पावसाचे आसतले. पावस गोंय ओले चिप्प करतलो अशें मदीं सुर्याचें दर्शनूय जातलें. पूण पावस सेगीतपणान हजेरी लायतलो आनी ताका वाऱ्याचो सांगात मेळटलो. हवामान विभागाचो हो अदमास. वाऱ्याचो वेग वादळाच्या वेगा इतलो जावं येता. 50 किलोमीटर वेगान वारो घोळटलो. देखून प्रवास करतना जतनाय घेवची असो सल्लोय हवामान विभागान दिला. खवदळिल्ल्या हवामानाक लागून बुधवारा ऑरेंज अलर्ट जारी केला. बुधवार बिरेस्तार ऑरेंज अलर्ट. फुडल्या 5 दिसांक घसघशीत पावस, घोळटलो खर वारो. बुधवारचे तापमान 28 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. गोंयचे दर्यादेगे खातीर खर दर्याची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.